नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपली 2 दिसांची लाओसची भेट सोपोवन भारतांत परत येवपाक भायर सरले. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाओसची राजधानी व्हिएचन हांगासर 19व्या पूर्वी आशियाई शिखर संमेलनाक संबोधित केलें. तशेंच संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी चलिल्ल्या हिंसक घडणुकांविशीं चिंता परगटायली. आमकां विस्तारवादाची न्हय तर विकासवादाची गरज आसा अशें ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी सगळ्या देशांक क्षेत्रीय अखंडता आनी आंतरराष्ट्रीय नेमांचें पालन करपाचेर भर दिवपाची सुचोवणी केली. आतंकवाद हो संवसारीक शांती आनी सुरक्षतेच्या नजरेन एक समस्या आसून ती नश्ट करपा खातीर सगळ्यांनी वावरूंक जाय असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या भेटेत लाओसचे प्रधानमंत्री सेनोक्साय सिल्फाडो हांच्या वांगडा द्विपक्षीय संबंध घटमूट करपा संबंधान भासाभास केली. खेरीज भारत आनी लाओस मजगती दर्यादेग सुरक्षा, सीमा शुल्क, बेकांग गंगा प्रसार भारती आनी लाओसच्या राष्ट्रीय टेलिव्हिजनच्या मजगतीच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाओसचे राष्ट्रपती थावोलोन सिसोलील हांच्या वांगडा भासाभास केली. विदेश मंत्रालयाचे सचिव जयदीप मुजुमदार हांणी आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या लाओस भेटेविशीं सविस्तर माहिती दिली. Was such a syncretic welcome that he got with representations of Assamese Bihu dance as well as recitation of the Gayatri Mantra, and also he attended a blessing ceremony of senior Buddhist monks from the Central Buddhist Fellowship Organization led by the Most Venerable Mahavet Masenai, the revered abbot of Sri Saket Temple in Vientiane, and several dignitaries including the mayor of Vientiane, the Minister for Sports and Education, as well as the governor of the Central Bank of Lao PDR were in attendance. And the most significant was again a exquisite display of an episode of the Ramayana that was performed. It is called Falak Phalam in Lao PDR. It was performed by the prestigious Royal Theatre of Luang Prabang. भाजपाच्यो खासदार बासुरी स्वराज हांणी दिल्लीत घेतिल्ल्या आयज पत्रकार परिशदेत आप सरकाराच्या डेफिसीट अदमास पत्रकाचेर खर टिका केली. तांणी सांगलें की फाटल्या 31 वर्सांत दिल्ली सरकारान सादर केल्लें हें पयलें डेफिसीट अदमास पत्रक आसा. आम आदमी पक्षाचें सरकार लोकांक फटयता. आप सरकारान बस मार्शलांचो 6 म्हयन्यांचो पगार आजून दिवंक ना. दिल्लींतल्या नाल्यांची आजून सफाई जावंक ना. आप सरकार प्रचार प्रसार आनी भ्रष्टाचारांत घुस्पल्लें आसा असो आरोप खासदार बासुरी स्वराज हाणें केलो. साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है. इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ पहली बात कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है. इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है. जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है. अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं. इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं, और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इसकी मांग रखते हैं. राज्य सरकाराच्या भलायकी खात्यान आयज 21 रुग्णवाहिकांचें लोकार्पण केलें. कामपाल पणजे हांगासरल्या भलायकी संचालनालयाच्या आवारांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी 21 रुग्णवाहिकांची पुजा करून तांकां 5वो बावटो दाखयलो. ह्या वेळार उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते हाजीर आशिल्ल्यो. ह्यो रुग्णवाहिका भलायकी खात्याक 2 खाजगी कंपन्यांनी CSR म्हळ्यारच कॉर्पोरेट सामाजीक उत्तरदायित्वा खाला प्रदान केल्यात. हातूंतल्यो 5 रुग्णवाहिका काळजाच्या दुयेंती खातीर, 2 शववाहिका आनी हेर 14 सर्वसामान्य रुग्णवाहिका आसात. ह्या रुग्णवाहिकांक लागून गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी लोकांक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिवप शक्य जातलें. तशेंच जखमी जाल्ल्या वा बरे नाशिल्ल्या लोकांक हॉस्पिटलांत दाखल करप सोयीस्कर जातलें अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. CSR अथॉरिटी जी आहा त्यांच्या माध्यमांतल्यान आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री
यांचे हांव आभार व्यक्त करता आनी मॅडम जे आमचे कलेक्टर आसा तिणें आमकां सदांच सहकार्य केल्लें आसा आनी डिस्ट्रिक्ट फंडांतल्यान आयज आमकां एम्ब्युलन्सीस आमकां गावल्ले आसा त्याच बरोबर मॉलबिओ कंपनी कडल्यान आमकां एम्ब्युलन्सीस प्लस आमकां हर्स वॅन गावल्ले आसा जे गरजेची गोश्ट आसा आनी तेंचे कडल्यान आमकां बेसीक लायफ सपोर्ट सिस्टम एम्ब्युलन्सीस आमकां 15 एम्ब्युलन्सीस गावल्ले आसा 4 हायवे ऑथॉरिटीचे अंडर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे स्कीमचे अंडर आमकां 4 गावल्ले आसा ते आमी अपग्रेड करतले म्हणजे तेंचे सगळे सोयी सुविधा आसतली आयज काल राजेश फडणवीसाय म्हाजे कडेन आयिल्लो आनी तेणी आमकां विनंती केल्ली की दिवार आयज प्रायोरिटी नायन तांकां सांगला पळय दिवार थंय एक एम्ब्युलन्स नवी एम्ब्युलन्स थंय अपग्रेड करून तांकां इक्विपमेंट हांगासरली नवी एम्ब्युलन्स थंय दिवपाचो आमचो प्रयत्न ना हांवें ऑलरेडी ताका अश्युरन्स दिल्ले आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडीविशीं वादग्रस्त विधान करपाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान सुभाष वेलिंगकर हांकां पुलिसांच्या नोटीशी प्रमाण पुलीस स्टेशनाचेर हजर रावपाचो आदेश दिल्लो त्या प्रमाण तांणी काल सांजे आनी आयज सकाळीं पुलीस स्थानकाचेर आपली हाजिरी लावन पुलिसांक सहकार्य केलें उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सुभाष वेलिंगकर हांणी सांगलें की पुलिसांच्या आदेशा प्रमाण आपणें आयजूय पुलीस स्थानकाचेर हाजिरी लावन तांच्या प्रस्नाक जापो दिवन तांच्या कामाक पुराय सहकार्य केलां तांकां जें कितें इन्फॉर्मेशन जाय तें सगळें दिलें आनी जालें आतां आमचें सेशन जें आसा तें काबार जालें सो थोड्यांच्या लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले ते त्या मुद्द्याचेर हांव वचना तें कोर्ट जो आसा सब ज्युडीज आशिल्ल्या मागीर तें कोर्ट जें आसा तें ठरयतलें सर 15 हियरींग आहा तुमकां कितें विश्वास आं कितें म्हणटा तुमी 15 हें आसा न्ही हियरींग कितें जालें 15 कितें हय 15 आतां एसटीन तुमचें हियरींग आसा हियरींग आसा हय ताका त्या दृश्टीन मदीं जें कितें रिक्वायरमेंट्स आसा ते पूर्ण केलें न्ही सो आतां परत आमी वेवस्थीत पुलिसांक कोऑपरेट केलें ओके परत समज इन्क्वायरीक आपयत जाल्यार तुमी येतले इन्क्वायरीक आपयत जाल्यार आं परत इन्क्वायरीक आपयत जाल्यार तुमी आसतले नको आपयले वतले आमी वी आर कोऑपरेटींग विथ द पुलीस ओके तुमी लोकांक कितें सांगपाक सोदता ना कांय नाका दिल्ली पुलिसाच्या विशेष पथकान आयज 2000 कोटी रुपया मोलाचे 200 किलो कोकेन जप्त केले अस्तंत दिल्लीतल्या रमेश नगर वाठारांतल्यान हे कोकेन जप्त केला अशी माहिती दिल्लीच्या पुलिसाच्या एका वडील अधिकाऱ्याने दिल्या दिल्ली पुलिसांनी फाटल्या सप्तकांत 500 किलो कोकेन जप्त केल्ले पुलिसांनी ह्या सगळ्या प्रकरणात आता मेरेन 7 आरोप्यांक अटक केल्या आयज पणजेत म्हायती अधिकार दीस मनयलो म्हायती अधिकाऱ्यांचे काम हे म्हायती न्हयकारप नासून ती दिवप आसा विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नांतल्यान जी म्हायती मेळटा ती सामान्य व्यक्तीक दिवपाक जाता काय अपवाद सोडल्यार खंयच्याच स्वरुपाची म्हायती दिवप वा न्हयकारपाचे माफ करात खंयच्या स्वरुपाची म्हायती दिवप न्हयकारचे न्हय अशें प्रतिपादन ॲडव्होकेट जनरल देव हांणी म्हायती अधिकार दिसा निमतान पणजेत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत सांगलें ह्या वेळार गोवा स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर रविंद्र कुमार स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर आत्माराम बर्वे म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर हाजीर आशिल्ले मुखेल सोयरे म्हणून उलयतना ॲडव्होकेट जनरल पांगम हांणी म्हायती हक्क कायद्याची अदीक म्हायती दिली Remember, one of the requirement of the act is that you have to put most of the information about your department in the public domain on your website, or it should be made available on internet. Now what does it do? In fact, it is for the benefit of the officers. Although it is intended to be for the benefit of the public, but it will be more benefited to the officers. If this information is available on the net, on your website, if somebody applies for this information, if 10 people apply for this information, your work will be reduced. They will not apply if it is there in the public domain. And even if they apply, in one line you can send them an email that this information is available on my website. So you can reduce this work so much that it can be minimal to maybe 1% or 2% of your work. Most of the documents and information, if you make it available on your website, then that will reduce the burden on the system, the burden on the officers, and more often than not the liability on the officers. आणि त्या खेळा मळार बायलांच्या ICC T20 संवसारीक क्रिकेट सर्तीत काल राती शारजा हांगा जाल्ल्या खेळांत वेस्ट इंडीज पंगडान बांगलादेशाचेर 8 गडे राखून जैत जोडलें
सुरवेग फलंदाजी करून बांगलादेशान 20 षटकांत 8 खेळगडे वगडावन 103 धांवड्यो काडिल्ल्यो. बांगलादेश पंगडाची मुखेली निगाह सुल्ताना हिणे 44 बॉलांनी 39 धांवड्यो काडिल्ल्यो. जाल्यार वेस्ट इंडीज पंगडाची खेळगडी करिश्मा राम हरकने हिणे बांगलादेशाचे 4 गडे बाद केले. आयज अ गटान फाटल्या सर्तीतलो जैतिवंत ऑस्ट्रेलियाचो खेळ पाकिस्ताना आड जावपाचो आसा दुबयत. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सुद्धा परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.